अमित पाटकर। एक मातशें क्लॅरिफिकेशन करता। येता आसतना युरी बाबाक विचारलें, हांवें म्हणलें लोकांक म्हणलें सांगलें की बीजेपीच्या ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमकां दिलें कितें काय म्हणून। सध्या आंब्याचो सीझन, सो ही मेंट घोटां। एल्टनान म्हाका मुद्दम सांग म्हूण सांगिल्लें। आयच्या ह्या संविधान बचाव अभियान आझाद मैदानाचेर रॅलीक हाजीर आशिल्ले आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोंयचे प्रभारी, तशेंच महाराष्ट्रातले आदले होम मिनिस्टर, महाराष्ट्राचे आदले अध्यक्ष श्री माणिकराव ठाकरेजी, तशीच आमची सेक्रेटरी को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, त्याचबरोबर आमी आतां आयकलें आमचो धडाडीचो फियरलेस गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचे वेल लर्नड जे ह्या सरकाराक आमी सदांच विधानसभेन पळयतात की जेन्ना जेन्ना बील येता तेन्ना तेन्ना त्या सरकाराक सदांच पुश देम टू द वॉल। एडवोकेट कार्लोस फरेरा बाब अमरनाथान उल्लेख केलो की थोड्याच शब्दांनी पुराय गोंयची म्हायती दिणारे, तशेंच आमचे केपेचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा, गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री, तशेंच दक्षिण गोंयचे आदले खासदार, ह्या काँग्रेस पक्षाचे आदले अध्यक्ष श्री फ्रांसिस्को सार्दिनाजी, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सगळे पदाधिकारी, आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब एम के शेख, इतर सगळे पदाधिकारी, फ्रंटल चीफ्स, आमचे सगळे सेलाचे चेअरमॅन आनी हांगा जमिल्ले सगळे गोंयभरच्यान आयिल्ले म्हजे मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या महिला अध्यक्षान सांगले की आज जे आमी हांगा उलोवपी उलयतात हे आज आमी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून उलयनात। आज हांव तुमच्या मुखार गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून उलयना, पूण ह्या धर्तेर जन्माक आयिल्लो कुडचडेच्या गांवांत थंय ल्हानाचो व्हड जाल्लो तुमचे सगळ्यांचे दुःख, तुमचे स्ट्रगल आनी तुमच्यो ड्रीम्स ज्यो म्हाका समजतात, हो तुमच्या भितरलो तुमचो एक हांव एक भाव। आयची गोंयची परिस्थिती, ह्या देशाची परिस्थिती आमचे सगळे उलोवपी उलोवन तुमच्या मुखार तांणी दवरला, पूण आज जर आमी पळयत जाल्यार खंय तरी आमचे गोंय हे रक्तबंबाळ जालां। खंय तरी आज इकनॉमिक वुंड्स ह्या सरकारान जे आमकां आश्वासनां दिल्लीं की तुमचो विकास जातलो, विकसीत जातलें, ते जर पळयत जाल्यार आमकां मेळ्ळा कितें? फक्त डिव्हिजन, ह्या गोंय राज्याचें डेवास्टेशन आनी डिस्पेर। हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार हे अग्री जातलो। आज आमी हांगा सगळे बाब एल्टनान उल्लेख केलो की जेन्ना आमी ठरयलें की ही सभा जावची, हे अभियान जावचें, तेन्ना ताणें सांगलें की लोक हाडपाची गरज ना, फक्त आमी उलो मारया की आज गोंयचे प्रश्न, गोंयचे मुद्दे आज खंय तरी ह्या सरकारान गोंयकारांक फोंडान घातल्या। एक उलो मारया आनी पळय गोंयकार येतले। आनी आज जर पळयले जाल्यार काणकोण ते पेडणे ते केपें ते कुडचडे ते सांगेचे म्हाका लोक दिसता, फोंडे, वाळपय, पोरये, मांद्रे, पेडण्या, सगळ्या गोंयच्या वाठारांतल्यान आज लोक हांगा आयिल्लो आसा। सो हे कितें दाखोवन दिता की आज हांगा आमी रागान येवना, पूण ह्या गोंयचेर आमचो मोग आसा म्हणून आज आमी हांगा सगळे जमा जाल्यात। आमी आज जमा जाल्यात कित्याक हो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो आज धोक्यान आसा। आज जेन्ना संविधान धोक्यान आसा तेन्ना गोंय सुद्धा आज धोक्यान आसा। हे धोक्यान कशें आसा?
आमचे गोयचे युवा अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेशान सांगले की आज युवा पिढी तळमळटा अक्षरशः जॉबाक। आज गोयच्या जनतेक जॉब जाय पूण हे प्रमोद सावंताचे सरकार आमकां ड्रग्स दिता। आमची महिला अध्यक्षा उलयली कशा पद्धतीन आज महिलाचेर अत्याचार जाता। आज महिला आमच्यो भयणी ह्यो आज सक्षम जावपाक सोदतात पूण आज खंय तरी तांच्या मनान एक भय निर्माण केला ह्या भारतीय जनता पार्टीन। गोंय राज्याचे शेतकरी मोरेना हांव पळयतालो खंय तरी हात दाखयतालो ताच्या वाठारांत आज चड शेतकरी आज शेतकरी ह्या सरकारान शेतकऱ्यांक काबार केला। हांव येदोळ आयलो तेन्ना म्हाका ते संजीवनी कारखान्यांतले म्हाका काही शेतकार मेळ्ळे। वायट दिसता तांकां पळोवन की ती संजीवनी शुगर कारखानो सुद्धा ह्या प्रमोद सावंतान काबार केलो। आज पिळगांवचे शेतकरी आसतले, सारमानचे जे शेतकरी आसतले, आज शेतकरी आपल्या हक्काक आपल्या अधिकाराक तळमळटा। बाब युरी आलेमान उल्लेख केलो की आज गोयचे जागे जमनी भाटां बेसां दोंगर ह्या सरकारान काबार केल्यात आणि ती सत्य परिस्थिती आसा। ताणें सांगले की आयचो जो कॅप्टन आसा आमचो कॅप्टन न्ही ह्या सरकाराचो जो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना हो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना 16B आयिल्ले। हांव आज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक गोंयकारांक हे क्लियर करपाक सोदता की हे जागे जमनी कन्वर्शनां ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारा भितर जाली। ताच्या उपरांत आनी एक मंत्री आयलो ताणें 17(2) हाडले। जे गोंयचे प्रेमी जे गोंय राखपाक सोदतात ते कोर्टान जेन्ना गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की 17(2) बॅकफायर जातले तेन्ना 39A हाडले। आणि आम्ही फाटल्या दिसांनी पळयले की गोंय राज्याचो चीफ सेक्रेटरीन सुद्धा इल्लीगल पद्धतीन आपले जागे कन्वर्ट केले। आणि कितें कन्वर्ट केले? एक शेत कन्वर्ट केले जाका CRZूय लागताले, ज्या प्रॉपर्टीन मॅनग्रुव्ज आशिल्ले। पूण आमी पळयले की ती केस दामपाक लागून त्या चीफ सेक्रेटरीक सुद्धा ह्या सरकारान हांगाच्यान दुसऱ्या राज्यान धाडलो। आज एल्टनान उल्लेख केलो, म्हाका दिसता युरी आलेमान उल्लेख केलो की आज गोंयान एक्सिडंट इतल्या प्रमाणात वाडल्या की आज 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता। आज ज्यो बेसिक एम्युनिटीज आसात, ज्या संविधाना भितर जो आमचो अधिकार आसा की बेसिक एम्युनिटी आसतली, लायट आसतले, उदक आसतले, मेडिकल फॅसिलिटी आसतल्यो, ह्यो आमकां मेळना। ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्व अंडर तांणी एक प्रोग्राम जाहीर केलो, हर घर जल। आज वाईट परिस्थिती, आज लोकांक नळ हा पूण त्या नळान आज उदक ना। तुम्ही अग्री जाता आसतले आज इलेक्ट्रिसिटी आमकां सारकी पावना। इलेक्ट्रिसिटीचे जर तर एक म्हयनो जर आमी बिल भरना जाल्यार 15 दिसांनी आमचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कापपाक हे ऑफिसर थंय हाजीर असतात। पूण हे क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे ज्यांनी करोडांनी रुपया भरूंक ना तांचे इलेक्ट्रिसिटी कापपाक हांकां दम ना। वो सरकार आणि ताचे शासन हे फेल जाले ना, वो आमच्या गोंयच्या आत्मेचो धोका जाल्लो आसा। याद करात 2011 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर पुराय गोंयभर भोंवलो, ताणें 3 मुद्दे उठयले आणि तातूंतलो एक मुद्दो म्हणटा तो गोंयच्यो जमनी आशिल्ल्यो। ताणें सांगले की काँग्रेस पक्षान रिजनल प्लॅन हाडला आणि गोंयचे जागे कन्वर्ट केले, 10 करोड स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट केलो म्हणून ताणें गोंयकारांक अक्षरशः फटयले। ताणें सांगले 35,000 करोडाचो मायनिंग घोटाळा जाला म्हणून। खंय गेले ते 35,000 कोटी? आज 13 वर्सां जाली ह्या सरकारान गोंयकारांक अक्षरशः फटयल्या। याद करा 2012 जेन्ना हे सरकार आयले आणि जेन्ना पहिले तांचे सेशन झाले त्या पहिल्या सेशनान मनोहर पर्रीकरान यू टर्न मारून सांगले की 35,000 न्ही ते 2,000 कोटी म्हणून। आणि बाब दोतोरान उल्लेख केलो काल्लूस अल्वारिसान की आता देवाकडे उलयले आणि ते मायनिंग स्कॅम बंद झाले म्हणून। सत्य ते कित्याक ह्या सरकारान आता एक बोगस रिपोर्ट केला आणि 35,000 करोड रुपये 350 करोडाचेर हाडल्यात। ते 350 करोडातले अजून मेरेन 200 करोड आनी फारीक करूं ना।
कित्याक हे सरकार तांचेर कारवाई करना? आज म्हाका दिसता आझाद मैदानांतल्यान आमी सगळ्यांनी आमचो आवाज, बाब युरी आलेमान उल्लेख केलो गोंयचो आवाज, जसो आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार म्हाका दिसता गोंयचे प्रश्न, गोंयचे इश्यू पार्लमेंटान जसो रेज करता, तशें आज आमकां सगळ्यांक एक जावन मोठ्यान आमकां एक आवाज उठोवचो पडटलो आनी क्लियर आवाज उठोवचो पडटलो की आज गोंयची जनता उलयतली आनी फाल्यां हे भ्रश्ट जुमला पार्टीचे सरकार बदलतले. हांव म्हज्या भाशणांत मातसो इल्लो उल्लेख करता. जेन्ना आमचे AICCचे इन्चार्ज जेन्ना गोंयांत आयले, जेन्ना हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो एक्चुअली आमचो प्रोटेस्ट 23 तारखेक आशिल्लो, पूण ताज्या उपरांत आमचे फ्रांसीस पोप हांचे ध्यान जालें आनी आमकां हो मुखार वळचो पडलो. सो आमचे इन्चार्ज हांगा बसल्यात, तांणी एक कमिटी काडली. त्या कमिटीन आमी काही आमचे मेंबर नेमले आनी ताका चेअरमॅन आमी आमचो खासदार दक्षिण गोंयचो केलो. हांव मना काळजांतल्यान त्या पुराय कमिटीचे आनी टिमीचे धन्यवाद करता की तांणी फॉलोअप करून तांणी हो कार्यक्रम बऱ्या पद्दतीन घडोवन हाडलो. पूण मजा अशी की आतां चेअरमॅन थंयच्यान सांगता टायम जालो बंद कर, कॅप्टन 2 मिनटांन सोंपयता. पूण आज म्हाका दिसता गोंयचे जे खरे मुद्दे आसा, जे बाब कार्लूस परेरा आल्वारिसान मुखार हाडले, बाब आमचो बाब एल्टनान तुमच्या मुखार दवरले, आनी खास करून गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी जो आमी पळयलो की असेंब्लीन ह्या सरकाराक कसो फाटल्यान घालता आनी हे 3 आमदार ह्या 33 आमदाराक कशे फाटल्यान घालतात, त्याच स्फूर्तीन तांणी आज हांगा तुमकां सगळ्यांक एड्रेस केल्ले आसा. सगळे उलयतात की 2022 आमचे हांगा आदले अध्यक्ष बसले बाब गिरीश चोडणकर, जे CWCचे मेंबर आसात, आनी त्या वेळा वयलो काळ याद करात. एक आमदार आशिल्लो काँग्रेस पक्षा कडेन आनी तांणी एक आमदारा वयल्यान 11 आमदार 2022 गोंयकारांनी निवडून दिले. पूण तातूंतले हे 8 गद्दार जांणी ह्या पार्टेचो विश्वासघात केलो, जांणी ह्या तांच्या जे मतदार आशिल्ले तांच्या फाटल्यान सुरो ओकून ते त्या सायडीन गेले. कोण पाब्लो एस्कोबार म्हणटा तो म्हणटा कोण देवा कडेन उलयता, कोण मायनिंग स्कॅम, कोण आनी कसलो स्कॅम, कोणाचेर ईडी नोटीसी. पूण म्हाका दिसता आमचे 3 आमदार हे 33 भारी पडले. सारखे काय ना? आमी खरें म्हणलें मोठ्यान तांकां ह्या 3 जाणांक ताळयो मारपाक जाय की आमी प्रत्येक असेंब्ली सेशनान पळयता. हांव जाणा एज अ अध्यक्ष, हांव जाणा कितलो प्रेशर आसता, पूण ते कसलोच दबावाच्या अंडर येना आसतना आमी प्रत्येक विशय घेतिल्ले आसा, रायट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे. आनी तुमच्या सगळ्यांकडे विनंती आसा, तुम्ही भिवू नाका. तुमचो कसलोय प्रश्न फ्रॉम काणकोण टू पेडणे जर आसत जाल्यार तुम्ही हाडा. हांव तुमकां गॅरंटीन आनी खात्रेन सांगता की आमचे 3 आमदार आनी आमचो एक खासदार हे पुराय 4 लोक पुराय गोंयचे प्रश्न, गोंयकारांचे प्रश्न मुखार हाडटले, हातून मातूय दुबाव ना. म्हाका दिसता आतां मातशें कट शॉर्ट करता, बिकॉज आमी आमची सेक्रेटरी इन्चार्ज, आमचे CWCचे मेंबर, तशेंच आमचे इन्चार्ज हांचे आमी मार्गदर्शन आयकपाक जाय, तांचे विचार आयकपाक जाय. पूण म्हाका दिसता आज ज्या पद्दतीन गोंय काबार जाता, गोंय नश्ट जाता, आज प्रत्येक गोंयांत ती स्टोरी आसा. आज प्रायस रायज आसतलो, एट्रॉसिटीज अगेन्स्ट दलित, आमचे महिला अध्यक्षान सांगले, ती थोडक्यान सांगता पेडणे जाल्ली खबर. 14 एप्रिलाक आंबेडकर जयंती आशिल्ली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जांणी आमकां प्रोटेक्शन दिले ह्या संविधाना अंडर, जांणी प्रत्येक वर्गातले लोक या देशातले तांकां कशें राखून दवरप हे जे संविधान जे बरयले, तांच्या जयंती दिसा पेडणेच्या गांवांत एका 17 वर्साच्या चलयेचेर बलात्काराचो अटेम्प्ट जाता आनी हे प्रमोद सावंताचे सरकार कसलोच ताचेर एक्शन घेना. जेन्ना 3 दीस
जेन्ना गेले आणि जेन्ना पुराय पेडणा तालुका जेन्ना उठले तेन्ना 4 दिसांनी ताजेर एक्शन जाता, 4 दिसांनी तो अरेस्ट जाता. हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता की हे जे सरकार नरेंद्र मोदीचे केंद्रान आणि राज्यान प्रमोद सावंताचे जे सरकार आसा ते ह्या बारीक समाजाच्या लोकां खातीर ना. आज गॅस सिलिंडर आसतलो, आज इतर बाकीचे कडधान्य आसतले, हे सगळे वाडत आसा. आज गोंयचे जागे बाबू युरी आलेमान उल्लेख केलो की 1600 करोड रुपयाचो 1600 करोड रुपयाचो इल्लीगल पेपर करून जागे हांगा विकतात. जाग्याचो स्कॅम जाता आणि ह्या सरकाराक कांयच खबर ना. SIT न्हिदल्या. हे गोंय आमच्या स्वर्गेस जे फ्रीडम फायटर आशिल्ले, जाणी ह्या गोंयाक लागून स्वातंत्र्य मेळपा खातीर जाणी आपले जीव दिलो, आपले लायफ सॅक्रिफायस केले, हे पळोवपाक लागून. इज दीस द गोवा वी वॉन्टेड? आज या संविधाना भितर जे बरयल्ले आसा 3 गोष्टी की भाईचारा, स्वतंत्र आणि न्याय हे प्रत्येक मनशाक मेळपाक जाय. हो आमकां मेळटा, हो म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आमी विचार करचो पडटलो. आज गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ही टोटल कोलॅप्स जाल्ली आसा. आमी आज पळयतात की आज एक सामान्य मनशाक जर तर रक्षा दितलो जाल्यार कोण दितले? हे पुलीसवाले आमचे भाव जे आज सगळे चारे वटेच्यान आमचे आज हांगा प्रोटेक्शन करता भितर, हे गोंयकारांक प्रोटेक्शन दितले न्ही? आज परिस्थिती अशी जाल्या की हेच पुलीसवाल्यांक धरता. पयर आमी पळयले कोंकण रेल्वेच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक पुलीसूच धरता ब्रायब घेता आसतना. हे कसले प्रमोद सावंताचे सरकार जातून पुलीसूच पुलिसाक धरता? बाब युरी आलेमान सांगले की 4.3 kg हाचे कोकेन मेळटा, जाचे व्हॅल्यू 43 करोड. ताज्या पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं आमी पळयले 11 करोडाचो गांजा मेळटा. म्हणल्यार इन द स्पॅन ऑफ 1 मंथ 50 करोडाचे ड्रग्स गोंयांत सापडटा. म्हणल्यार तुमी चिंतात की आज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावला. आज वो एटॅक हे गोंय राज्याचेर, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आणि आमच्या भविश्याचेर आसा. कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन आमकां प्रॉमिस करता की इक्वॅलिटी आसतली, कांय डिस्क्रिमिनेशन आसचें ना, म्हणल्यार समानताय आसतली म्हणून. ती आज ना. लिबर्टी आसतली, नो फियर अशें आमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांगता. म्हणल्यार आमकां स्वातंत्र्यता आसतली, ती आज उरलेली ना. आमकां जस्टीस मेळटलो म्हणून आमचें संविधान सांगता, पूण आज आमकां न्याय मेळना. फटर्निटी म्हणल्यार नो डिव्हिजन, भाईचारान रावतले, हें आज उरलेलें ना. वायट दिसता. काल हांव तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पळयतालो, म्हापश्यान एक कार्यक्रम जालो. कोणे तरी उल्लेख केलो, जालो कॅप्टन अर्द मिनटान सोंपयता. कोणे तरी उल्लेख केलो, म्हाका दिसता बाब एल्टनान काय युरीन उल्लेख केलो की मुख्यमंत्र्यान भाशण दिले की प्रधानमंत्री जो आसा पळय तो पाकिस्तानाक बुद्ध शिकयतलो आणि कारवाई करतलो आणि एक्शन घेतलो. आता तुम्ही हांगा जे सगळे जमले आणि जे सगळे गोंयकार जे आयकतात, तुमकां हांव एक प्रश्न विचारता. गोवा वॉज नोन फॉर भाईचारा. गोवा इज नोन फॉर पीस. गोवा इज नोन एज अ लव्हिंग स्टेट. येस ऑर नो? काल म्हापशेच्या गावात आम्ही पहिले ह्या प्रमोद सावंताच्या मुख्यमंत्र्याचो राईट हँड मनीस जो बजरंग दलाचो गोयचो चीफ आसा तो थंय वचून लोकांक भडकयता आणि सांगता आता तलवारे काडपाचो टायम आयला म्हणून. कसले तलवारे तुम्ही काडपाक सोदता? पहलगामाक जो अटॅक जालो, आमचे लिडर, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन आयले, आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभेचे तसेच आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभेचे आम्ही थंय गेले. आमच्या लिडरांनी सांगले की आमचो तेको सरकाराक आसतलो, तुम्ही कितें आसा ती एक्शन घ्या. पळयता जाल्यार ते प्रधानमंत्रीच ना, तो बिहाराक वता रॅलीक. म्हणजे तुम्ही विचार करात की ह्या देशान टेररिझम जाणी मनशाचो कत्ल केलो, 28 लोक मेले, येदी व्हडली घटना जाता आणि थंय प्रधानमंत्री येना. आणि वो मुख्यमंत्री सांगता की प्रधानमंत्री एक्शन घेतलो, पयलीं त्या बजरंग तलवाराचेर एक्शन घे. तो कसो गोंयकारांक बडयता? तो कसले तलवारी काडपाचो उलयता? आमी गोंयकार
हे भाईचारान रावपी आमी गोंयकार. पयली तुजे पुलीस डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें पळय. तुजे पुलिसाकूच धरतात. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की एक्सायज जो इन्स्पेक्टर आशिल्लो जाका दवरला की बाबा एक्सायज डिपार्टमेंटान सोरो कितलो येता कितलो वता तें पळोवपाक दवरला. हो व्हरून कर्नाटकाक सोरो विकता. असलें हें प्रमोद सावंताचें सरकार. सो आज टोटल कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जाल्ली आसा. 4 दीस पयलीं आमी पळयलें की एक दोतोर एका नर्सीचेर रेप करता. म्हळ्यार तुमी आज विचार करात की आज गोंयान नर्स सुद्धा सेफ ना. जी नर्स जेन्ना एक्सिडेंट जाता, जेन्ना एक मनीस हॉस्पिटलान वता, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डंट मनीस असता ती नर्स असता, ती सुद्धा आज ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान सेफ ना. म्हाका दिसता आयची ही गोंयची परिस्थिती ह्या सरकारान आनी ह्या मुख्यमंत्र्यांची केल्या की हांकां कसलोच अधिकार ना आनी कंटिन्यू करपाचें. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे गोंय चलोवपाक जायना. तुमी गोंयकारांक काबार केले अक्षरशः. अरे गोंय म्हणटा ते एक इमोशन, गोवा म्हणटा ती एक लेगसी आणि गोंय म्हणटा ती एक आयडेंटिटी. आज तू देशान जगान खंयच्याय कानाकोपऱ्यान वच, गोंयकार म्हणून आमची आयडेंटिटी आसा ती आमची मातृभाषा कोंकणी. आणि तिका स्थान कोणे दिले? काँग्रेस पक्षान दिले. जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलें की कर्नाटकाचो अनंत कुमार हेगडे हाणें एक भाष्य केल्लें की जर आमचे 400 जर खासदार आयले जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले म्हणून. आणि ताज्या उपरांत एक मोहीम चालू जाली. ह्या बीजेपीचे लोक गोंयकारांक फटोवपाक लागले की काँग्रेस पक्षान कॉन्स्टिट्यूशनान अमेंडमेंटां हाडली म्हणून. हाडली अमेंडमेंटां, गर्व आसा आमकां. वो मुख्यमंत्री जो शाखान शिकून आयला, जाका गोंयचे हिस्ट्री खबर ना, तो सदांच उलयता गोंयांक 14 वर्सां लेट लिबरेशन मेळ्ळें म्हणून. कित्याक तुजी लायकी ना वर्ल्ड लिडर जावपाची. त्या वेळाचेर वर्ल्ड सिच्युएशन कितें आशिल्लें हे तेन्नाचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सारक्या खबर आशिल्लें. म्हाका दिसता बाब अमरनाथ त्या सायडींच्यान आतां रागान पळोवपाक लागला. सो आज आमी जे हांगा जमल्यात ते आमी सोपूत घेवया की ज्या पद्दतीन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमचो गोंयचो जो आमचो सोल, जो आत्मो आशिल्लो पळय न्ही, तो आज खंय तरी धोक्यान आयिल्लो आसा. ह्या आझाद मैदानाच्या पवित्र स्थाना वयल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारता की गोवा डिजर्व्स बेटर. गोवा विल रायज अँड गोवा विल सेव द कॉन्स्टिट्यूशन. रिक्लेम गोवा. लेट्स प्रोटेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स फाइट. लेट्स विन. जय हिंद. जय गोवा.